टोटल आमी काल 3 धरल्या. ओके. एक KTM आसा, एक ती टाटा हेची आमची बजाज. आसा, बजाजाची एक आसा, आनी एक धरल्या ती Yamaha आसा. ओके. 3 काल धरल्या. Yamaha म्हणटा ती दोनी नंबर प्लेट ना, KTMाकूय दोनी नंबर प्लेट ना, आनी ही जी पल्सर धरल्या तिका फाटली नंबर प्लेट ना, मॉडिफायड सायलेन्सर. आमी इतले आतां अवेअरनेस करूनय सुद्दां लोक अजुनूय मॉडिफायड बायक आनी विथआउट नंबर प्लेट गाडी घेवन भोंवता. दीस इज रॉंग. पेरंट्स शूड टेक सम सिरियसनेस, तितून सिरियसनेस पेरंट्सान दाखोवपाक जाय आनी तेंच्या भुरग्यांक तेणी इन्फॉर्म करपाक नॉट टू रोम अरावंड वीथ बायक वीथ मॉडिफायड सायलेन्सर एंड विथआउट नंबर प्लेट. खुबशे भुरगे अशे आसा जे विथआउट लायसनूय गाडी चलयता. पेरंट्सान तेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक फाल्यां एक्सिडेंट जालें, कितेंय जर जालें जाल्यार फॉल्ट तेंचो जातलो आनी दे वील बी पिनलायज्ड. सिमिलरली आमी ह्या 2 दिसां भितर 3 मायनर भुरग्यांक धरल्या हू आर फावंड रायडींग बायक. तितूंतले आमी ऑल दी 3 व्हेकल्स वेर विथआउट नंबर प्लेट्स. जे बायक धरल्या त्यो नॉट 3, 2 व्हेकल्स वेर विथआउट नंबर प्लेट एंड 1 वॉज विथ नंबर प्लेट. आनी ते तिनूय भुरग्यांक आमी जे ज्युव्हिनल जस्टीस बोर्डा फुड्यान जे प्रोड्यूस करपा आसा तेंचे फुड्यान प्रोड्यूस केल्ले आसा विथ नेसेसरी चलान. सो आय रिक्वेस्ट ऑल दी पेरंट्स ऑल्सो, स्पेशली मायनर्स, तेणी आपल्या भुरग्यांक, सगळ्यांक चडशे भुरग्यांक तेणी बायक दिल्ली आसा चलोवपाक, बट दॅट इज वायलेशन ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट. सिमिलरली फाल्यां एक्सिडेंट जर जालें जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक त्रास, पेरंट्साक त्रास आनी ते फुडल्या मनशाक ज्या गाडये वांगडा ते एक्सिडेंट जाता, इन केस जर तो मनीस जर एक्सपायर्ड जाता ऑर तेजे कितें मेजर इंजरीज जाता, these children will have to face the consequence and parents have to pay a heavy penalty through the courts. So I request all the parents to see to that their children are not riding any two-wheelers at below underage asthana te gaadi chalena. Once they complete 18, let them get a proper license and then let them ride the vehicles. फायन्स ऑलरेडी इश्यू केल्ले आमी आतां, बट फायन वी कॅनॉट कंपाऊंड दॅट फायन. जे मायनर्स जे भुरगे आसात त्या मायनर भुरग्यांक आमी वी हॅव टू टेक देम बिफोर द JJB एंड JJB वील डिसायड तेणी कितें करपाक जाय तें. वेरेज ज्यो बाकीच्यो ज्यो गाडयो आसा डिपेंडींग अपॉन तेंची हें आसा कशी केस आसा त्या प्रमाणे तांकां फायन पडटली. फॉर एग्जांपल जर विथआउट हें आसा, मॉडिफायड सायलेन्सर जर आसा जाल्यार द केस इज कंपाउंडेड बिफोर द कोर्ट, आनी जर बाकीच्यो ज्यो केसी आसा त्यो आमी कंपाउंड करता.